नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. पर्या राणे बापूय आडपूत इलेक्शनाची चिन्ह. सिनियर म्हणटा सगळ्याची इच्छा म्हणून रावता. ज्युनियर म्हणटा बापूय 83 ताका जमपाचे ना. आता आपूण पर्या बायल वाळपय. मुरगांवा बीजेपीक आनीक एक धपको. कालुसाचे बंड दुयेंत जाल्लो तेन्ना सावन खंय बीजेपीक जड जालो. कोमुनदादीचे स्कॅम खंय बीजेपीक कोत्रे गेले. कालूस म्हणटा ऑप्शन्स ओपन. काँग्रेसीन 8 उमेदवार जाहीर करीत सावन बीजेपी तांची बी टीम उमेदवार फोडपाच्या मोहिमेर एकलो फुटलो म्हणून बाकीचे फुटचे ना. उरिल्ल्या 7 एकवटाचो दावो. सरकार पक्ष जॉबांचो यंत्रणेचो दुरुपेग करीत म्हणून विरोधकांक भंय. बीजेपीक हुस्को. उमेदवारांच्या वेंचणूक खर्चाचो फेस्टिव्ह सिजना उपरांत वेंचणूक घेयात. आयोगाक सुचोवणी. मतदार वळेरांक चाळण. मतदार वळखपत्र आधार नंबर जोडपाचे विधेयक संसदेत पास. काँग्रेस दाव्यांचो विरोध. सरकार म्हणटा डुप्लिकेट मतदारांक चाळण लावंक कायदो. पोर्तुगीजांनी मोडिल्ली देवळां परत उबी करपाची गरज. लोकांनी बीजेपीक ताक दिवची. परत सत्तेर हाडचे. मंगेशी टुरिझम इन्फ्रा प्रकल्पाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. पाकिस्तानाचो भारता आड प्रोपगंडा एक्सपोज. मोदी सरकाराची भारताचो अपप्रचार करपी 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनलां. 2 वेबसायटीचेर बंदी. IMB मंत्रालयाची ॲक्शन. आणि PWD जॉब स्कॅमाच्या चौकशेचेर नवे रेक्रूट काचाबोल. तांणी खंय पयशे दिवना. मेरिटाचेर जॉब डिग्री ताकीचेर कोणे दुबाव घेवचो न्ही. पावले मुख्यमंत्र्यामेरेन. पर्या राणे बापूय आड पूत इलेक्शनाची चिन्ह. सिनियर राणे आड ज्युनियर राणेची रावपाची घोशणा. प्रतापसिंग राणे म्हणटा अंदूय आपणे वेंचणूक लढची म्हणून सगळ्यांचो निर्णय जाला. आपूण रावतलो. विश्वजीत म्हणटा वडील 83 वर्साचो. ताचो युवा कडेन कनेक्ट ना. 20 वर्सां जाली पर्या आपूण सांबाळटा. हे फावट कोणेय फुडें आसूं पर्या आपुणूच. म्हणजे वाळपय विश्वजिताची घरकान देविया. तुम्ही जे सर जी निवडणूक आता लढवणार आहात ती काँग्रेस पक्षातून लढवणार आहात. हो. म्हणजे तुमच्या सर मी सिटिंग मेंबर आहे. काँग्रेस पक्षाचा आमदार आहे आणि बरेच वर्ष मंत्री मुख्यमंत्री असा राहिलेलो आहे. लोकांची कामं केलेली. गोयच्या राजकारणातले सगळ्यात मोठे झूज पर्या जावपाची चिन्ह. आदलो मुख्यमंत्री पर्येचो आमदार प्रतापसिंह राणेन हे फावटूय आपुणूच काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून जाहीर करता थंय आसा. 10 मिनटां भितर पूत विश्वजिताची आपूण पर्या रावता म्हूण घोशणा. विश्वजीत म्हणटा 20 वर्सां जाली पर्या बापायची कॅम्पेन आपुणूच सांबाळटा. जे माझे वडील तांकां भोवमतांनी हांव म्हाजें इलेक्शन सोडून तांकां दीस रात काम करून निवडून हाडटलो. कारण तो मतदारसंघ गेले 20 वर्सां हांव पळयता. पण त्याच बरोबर जे आमी घोशणा करता, जे आमी उलयता आनी जे आमी सांगता की आमी यंग जनरेशनाक प्रमोट करूंक जाय. 83 इज नॉट एज टू प्रमोट युअर सेल्फ. यू शूड रिटायर ग्रेसफुली फ्रॉम पॉलिटिक्स. सिनियर राणे म्हणटा खुबशीं कामां जाग्यार घालूंक जाय. कितें तें सांगिना. ना जाल्यार विरोधक खंय तांचो इश्यू करतले. बऱ्याच काही कामं करायची आहेत. पण जी कामं करायची ते मला आता इतक्यात त्याचा उलगडा करायचा नाही. लोकांना सांगायचं आहे काय. कारण मग तोच प्लॅटफॉर्म विरोधी पक्ष घेतो. बऱ्याचशा मुलांना नोकऱ्या, कामधंदा, उद्योगधंदे आले पाहिजेत. गव्हर्नमेंटचं सगळं सॅच्युरेशन झालेलं आहे. तो उद्योगधंदे आले पाहिजेत. मायनिंग आज बंद पडलेलं आहे. बेकारी वाढलेली आहे या सरकारच्या ह्याच्यात. विश्वजीत म्हणटा बापायक फाटी काढून पळयलो आयकना. आता कितें ती जाप वेंचणुकेचे रिंगणार. It will be son versus father It in does Korea. not matter. It is a competent process who is more competent to deal with the issues of the
ओके तुमकां दिसता काँग्रेस प्रेशरायज करता तांकां हे सगळें काँग्रेस कोणी प्रेशरायज करून दी हांव भोवमतांनी एटलीस्ट 10,000 मतांनी हांव सीट निवडून हाडटलो. तुम्ही पप्पाक बीन सांगतले की कॉन्टेस्ट करून रिक्वेस्ट करपाचो हांवें प्रयत्न ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला आनी आतां रिक्वेस्ट करिना जाल्यार ते म्हाका ते इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यानूच काम करचें पडटलें. इलेक्शन काय म्हाका You are आय firm. एम नॉट बॉदर्ड. आय विल विन विथ द मार्जिन. म्हाका हांव म्हाजे मता प्रमाणे हांव 10,000 मतांनी जिखतलो. पर्या बीजेपी येतली जाल्यार आपणेच रावंक जाय म्हूण विश्वजीत उलयता. बायल वाळपय सिनियराचेर खंय वेल्यान प्रेशर येता म्हूण तो रावता. तेंचेर काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्वाचो बरो प्रेशर आहा तेंचेर आनी स्थानीक नेतृत्वाचो तेंचेर प्रेशर असल्या कारणान त्यांनी ते स्टेटमेंट केलो आसतलो. म्हाका दिसना ते रावतले. ह्या वयान कितें जाता की केन्ना केन्ना मनीस मिसगायड जाता आनी घेवचे पडटा. आयज म्हाजे वडील असल्या कारणान जेंकां हांव खूब मानता पूण कितें आहा की पर्या मतदारसंघ भारतीय जनता पक्ष जिखूंक जाय जाल्यार म्हाकाच रावचो पडटलो थंय. विश्वजितान आपल्या वडिलां आड बंड करून गोंयच्या राजकारणाक वेगळीच दिशा दिल्या. वाळपय आपल्या सेफ झोनात आसात ते पळोवन पर्याय अधिकृत सत्ता मेळोवपा खातीर विश्वजितान तयारी केल्या. बापूय आनी पूत दोगूय वेंचणुकेक उबे रावतकीच पर्याच्या मतदारांची खरी परीक्षा आसतली. पिढ्यान पिढयो जाचे फाटल्यान रावले ताका तेको दिवपाचो काय युवांचे प्रश्न म्हूण पर्यात अधिकृत एंट्री मारप्या फाटल्यान रावपाचे ताचो निर्णय आतां मतदारांचेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार फक्त आपूच दिवंक शकता. एक संद दियात म्हूण दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचो पणजे बांदोडकार गांवडावेले महासभेत उलो. मंत्र्याक मेळटा त्यो फ्री गजाली सामान्य मनशाक मेळूंक जाय. आम आदमीक खास आदमी करपाचें उतर. उमेदवार आमदारांचो सेल चल्ला. काँग्रेस रिकामी. बीजेपी वाले लोकांचे जिवार पयसो करूंक उठल्यात. गोंयकारांक साल्वार केल्यार खंय आपानूच. अभी तक गोवा में चुनाव जीतने के बाद एमएलए बिका करते थे. इस बार पहली बार गोवा के अंदर कैंडिडेट्स बिक रहे हैं. बाजार में बैठे हैं कैंडिडेट्स. बोली लग रही है कैंडिडेट्स की. नीलामी हो रही है कैंडिडेट्स की. रोज सुनने में आता है. चारों तरफ अफवाहें फैली होती हैं. ये कैंडिडेट 10 करोड़ में बिक गया, ये कैंडिडेट 15 करोड़ में बिक गया. अभी कैंडिडेट्स बिक रहे हैं और जीतने के बाद फिर ये बाजार में आके बैठ जाएंगे. अब एमएलए बिक रहे हैं, उसके बाद एमएलए बिकेंगे. आम आदमी पार्टी गोवा की पहली करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाएगी. गोवा के अंदर जो मंत्रियों को फ्री मिलता है वो जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो मंत्रियों को फ्री मिलता है वो सारी सुविधाएं हम जनता को फ्री देंगे. हम आम आदमी को खास आदमी बनाएंगे. आमच्या शेजारी, आमच्या घरान, आमच्या फोनाच्या रेकॉर्डातले आमच्या प्रत्येक खंयचो तरी जाणकार मनीस कोविडा टायमार गेलो आणि त्या वेळार सुद्धा हो सरकार करप्शन करतालो. आज करप्शनाचोच सरकार चालू आसा. डबल इंजिन म्हणटा पळय, डबल इंजिन गव्हर्नन्स. कसलो डबल इंजिन? आज तुमच्या फाटल्यान ज्यो बोगीज आसा त्यो थोड्यो काँग्रेसाच्यो, थोड्यो एमजीच्यो, थोड्यो इंडिपेंडंट. हांवें फाटले फावटी म्हणिल्लें की ह्या सरकाराक धुवपाक वॉशिंग मशिनाची गरज ना. ह्या सरकाराक धुतलो जाल्यार हो आम आदमीचो पार्टीचो जो हातूच आसा पळय तो पुरो आसा. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. वंदे वंदे. मुरगांवां बीजेपीक आनी एक धपको. अलिना फाटोफाट काल्लुसानूय आमदारकी आनी पक्ष सोडलो. काल्लूस म्हणटा बीजेपीनूच आपल्याक भायर सरूंक फोर्स केलो. आपूण दुयेंत पडलो तेन्ना सावन तांकां नाका जालो. वेल्यान आपणे कोमुनिदाद स्कॅम काडलें ते खंय बीजेपीक कोत्र गेले. टीएमसी काँग्रेसी कडेन ताचें उलोवप जालां. आनिकूय पर्याय आसात म्हूण काल्लूस सांगता. एक मेजर रिजन म्हणल्यार आतां बीजेपीन तांकां नाका हांव ते म्हाका भायर तेणी फोर्स केला भायर वचपाक. बीजेपीक मुरगांवां आनीक एक धपको. आनीक एकलो आमदार पक्षांतल्यान भायर. बीजेपी खंय दुयेंत पडिल्ल्यांक वाऱ्यार सोडटा. एक म्हणल्यार हांव दुयेंत जालो तेन्ना हे दुयेंस सगळ्यांक लागता. दुयेंस ते म्हणटा हांव दुयेंत आहा आनी आय नॉट केपेबल. वास्को बीजेपीचो ताजी आपल्याक फोर्सान भायर सरूंक लायलो. हांवें एक स्कॅम काडलेलो कुमदार लँड स्कॅम 10 साल ताका गेला आनी आस्क मी टू वर्क अंडर हिम. हांवें केन वर्क अंडर हिम. सतीश जोडान दीपक नायका सांगला की पार्टी टेक केअर फॉर हिम नॉट फॉर मी. फॉर दाजी. सो सांगला आनी बांबोली. राजिनामो दिवन एक बॉम्ब घालो. आनीक एक आसा. केला की 48 जावन एक बॉम्ब घालतलो. वो तो बॉम्ब आनी कितें आहा बॉम्ब. सी दिस इज द फर्स्ट पार्ट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड आनीक बॉम्ब आता. आयज पर्रीकर ना वी आर लॉस्ट.
all his loyalists are gone. पर्रीकर आनी पार्टीचे लॉयलिस्ट काबार जाले काबार करता. खबर कोताय, it is systematic. सध्या 2-4 पर्याय आसा म्हूण कार्लोस सांगता. टीएमसी काँग्रेसी कडेन ताचें उलोवप जालां. सोर्सीजांच्यान आयकोंक येता तुमी टीएमसीन जॉयन जावपाचे कितपत खरें गजाल. ते पार्टी ऑफर हांव मेळ्ळो तेंका, हांव मेळ्ळो कित्याक आय हॅड टू फायंड ऑप्शन्स. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. काँग्रेसीचे पयले 8 उमेदवार जाहीर जायत सावन बीजेपी आनी तांची बी टीम खंय उमेदवार फोडपाच्या मोहिमेर एकलो हारलो म्हणून आमी हारचे ना म्हणून बाकीच्या 7 उमेदवारांनी एकवट दाखयलो. पयशांचें राजकारण चल्लां, कार्यकर्त्याकूय उखलूंक लागल्यात म्हणून आरोप. काँग्रेसीन आपली पारंपारीक चाल ढकल सोडून हे फावट उमेदवारांचे एक लिस्ट जाहीर केले खरें, मात तातूंतलो आलेक्स फुटलो, टीएमसीत गेलो. उरिल्ले 7 जाण एकवट दाखोवंक मिडिया मुखार. बीजेपी आनी बी टीम खंय तांकां फोडूंक सोदता. सगळे जर म्हाकाच न्हू सगळ्यांकडे धांवता. जितले कॅन्डिडेट आमचे काँग्रेस पार्टीचे 8 जाण डिक्लेअर जालेले पळय तेन्नाच्यान ते अशे फाटल्यान धांवपाक लागलेले आसा. आनी जेन्ना आमी डिक्लेअर केले हे भारतीय जनता पार्टीचेच लोक हे सगळे कॅन्डिडेटीच्या फाटल्यान लागलेले आसा. जे तेंचे कडेन जायना तांकां दुसरी पार्टीची तेंची बी टीम आसा तांकां सोडलेले आसा तेंच्या फाटल्यान आनी तांकां ते घेवपाक लागून पूर्ण प्रयत्न चल्लेलो आसा. बट हो प्रयत्न आमी तांकां केन्नाच सक्सेस जावपाक दिवपाक ना. वी आर नॉट सेलेबल कमोडिटीज no matter what you'll try, because they are offering big money to the people of and several candidates. They are trying to poach, but these techniques won't work. आज आमच्याकडे येयल्ले आमचे कार्यकर्ते तेंचेकडे येयल्ले पण आमचे कार्यकर्ते जावन तांकां बळी पडलेले ना आनी हांवूय तांकां बळी पडोंक ना. कितेंय करात फुटचे ना, सुधीर आनी टोनी उलयल्यात. आणि जे आमच्या फर्स्ट राउंडाक माझी जी आयज कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केला पार्टी वांगडा हांव विश्वासात फॉर ते पयशांचे आशेक लागून गेले. मोरल म्हणटा ते ना. सरकार गोंयान हाडपाक जाता तितलो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी जो विश्वास आमचेर ह्या लिडरांनी दाखयला त्या विश्वासाक पात्र ठरपाचो आमी पुरेपूर प्रयत्न करतले. नेदरलँडान अशें करप हें योग न्हू, सारकें न्हू. आनी म्हाका दिसता येता त्या इलेक्शनाक आमचे गोंयकार भाव सगळे आमकां भाव भयण्यो काँग्रेसाक हो आदार दितले, हो नेक्स्ट गव्हर्मेंट फॉर्म करूंक. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. विरोधकांक सरकार पक्ष जॉब आनी वेंचणुकेक सरकारी यंत्रणेचो दुरुपेग करतले म्हणून भंय. ते वटेन बीजेपीक वेंचणूक आयोग खर्चाचो हिशोब कसो कितें करता ताचो हुस्को. गोंय भेटेर आशिल्ल्या केंद्रीय वेंचणूक आयोगान राजकी पक्षांच्या फुडाऱ्यांची बसका घेतली. मगो काँग्रेस गोवा फॉरवर्डान जॉबांचो विशय काडलो. वेंचणुकेचे शेड्यूल थारायता आसतना सणवार पळोवचे म्हणून आयोगाक सुचोवणी. वेंचणुकेची तयारी खंय पावल्या ती पळोवपाक केंद्रीय वेंचणूक आयोग 2 दिसांच्या गोंय भेटीर. मंगळारा राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांबरोबर तांणी 1-to-1 बसका घेतली. विरोधी पक्षांनी सरकाराच्या कारभाराचो हुस्को उक्तायलो. म्हणजे हे इलेक्शन जे आसा न्ही ते आमी इतलेंच सांगल्यार तांकां फेर जावचें म्हणून गव्हर्मेंट मशिनरी आहा सगल्यो टॉप टू डावन त्यो सगल्यो फेर जावच्यो म्हणून सगळ्यांक समांतर सेकंडींग जे जॉब आतां लास्ट टायमार काडलेले आसा टायम नासल्या कारणान आमी सांगलें ते इमिजिएटली स्टॉप करचें म्हणून की आमकां एक बरी लेवल प्लेइंग ग्राउंड दिवचो म्हणून एंड टू सी दॅट द गव्हर्मेंट डज नॉट यूज गव्हर्मेंट मशिनरी. आनी 2012 आनी 17 जशें ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन्स जॉब रिक्रुटमेंट जाताले दॅट शूड नॉट बी अलाउड. सो ताजोय ताणें आमकां अश्युरन्स दिला दॅट वी वील मेक शुअर दॅट ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन्स ऑल दीज इलिगल प्रोसेसीस वील नॉट बी अलाउड. रॅम्पंट एडवर्टायजमेंट चालू जाल्यात किपींग इन मायंड द इलेक्शन्स आनी आमी नजरेक हाडून दिला की कशे तरेचे रिक्रुटमेंट स्कॅमां जावपाक लागल्यात. हाऊ इट इज अनदर फॉर्म ऑफ ब्रायबिंग द वोटर्स किपींग इन मायंड द इलेक्शन. वी आर जस्ट ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन आनी अजून एडवर्टायजमेंट येता अर्जन्सीन एक्झामी कंडक्ट करता. हे आमी सगळे नजरेक इलेक्शनाच्या कमिशनाच्या नजरेक हाडून दिल्ले आसा. बीजेपीक हुस्को वेंचणूक करता त्या उमेदवारांच्या वेंचणूक खर्चाच्या हिशोबाचो. बेजिकली कशें जाता की एक्सपेंडिचर जेन्ना सबमीट करपाक वता तेन्ना प्रत्येक आर्वो वेगवेगळ्या पद्दतीचो हे आसता. त्यामुळे तांकां जर एक तरेची जर व्यवस्थितपणे जर बरी ट्रेनिंग दिली कारण सगळ्यांकूच त्याचो एक्सपिरियन्स आसा असो ना आनी त्यामुळे तांकां एक बरी ट्रेनिंग दिवची जेणे करून ते फ्री अँड फेअर व्यवस्थितपणे जावचें इलेक्शन आनी एक्सपेंडिचर चेकिंग करपाक चड त्रास जावचो न्ही. सरकारी सुटी सणवार सोडून खंय वेंचणुकीची तारीख थारावची. 22-23 तारखेच्यान क्रिसमस सीझन स्टार्ट जाता. क्रिसमसाक सगळे मुडान वतात आनी गोज ऑन टील 3rd-4th ऑफ जानेवारी. अशा वेळाचेर फाटले 2 वर्सां जालीं
सगळे धंदे बंद बिजनेसीस ठप आसात आनी दीस इज द टायम वेन पीपल आर स्टार्टेड मेकिंग सम मनी. अशा वेळाचेर जर आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो डिसेंबरच्या लास्ट विकाक बी जाल्यार इट वील इफेक्ट द इकॉनॉमी. 10 तारखे नंतर जर कोड लागलो जानेवारीचो जाल्यार आमकां हातून प्रॉब्लेम ना. की निवडणूक करता आसतना डेट जी तुमी करता आसतना अशी डेट पळयात की ज्या डेटीक हॉलिडे आसूं जायना आनी एखादो सण आसूं जायना, खंयच्या रिलिजनाचो सण आसूं जायना अशी डेट पळोवन इलेक्शन घेयात जेणे करून मॅक्झिमम वोटींग जावपाक शकतलें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मतदार वळेऱ्यांक चाळण. मतदार वळखपत्राक आधार नंबर जोडपा विशयी वेंचणूक कायदो दुरुस्ती विधेयक संसदेत पास. विरोधकांच्या घोषणाबाजीच्या बोवाळांत सरकारान विधेयक मांडून पास करून घेतले. खासगीत्वाच्या संविधानाक हक्काचो मुद्दो काडून काँग्रेस दाव्यांनी विधेयकाक विरोध केलो. डुप्लिकेट मतदारांक चाळण लावंक हे विधेयक हाडलां म्हणून सरकाराची जाप. इलेक्टोरल रोल में जिस आदमी का नाम है वो सेम आदमी कई और इलेक्टोरल रोल में भी अपना नाम दर्ज किया गया है. इसको चेक करने का हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं था. आज तक का जो हमारा सिस्टम है या कानून है उसमें ऐसा कोई सिस्टम हमने इस्टेब्लिश नहीं कर पाया जो मल्टीपल इलेक्टोरल रोल में जो नाम है उसको डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए. सर, डेमोक्रेसी हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है. यहाँ चुनाव प्रक्रिया बहुत ही साफ होना चाहिए, ये हम सबका मानना है. चुनाव प्रक्रिया साफ तभी होगा जो इलेक्शन का सूची है वो साफ हो. तो अगर इलेक्शन का सूची साफ नहीं होगा तो सारा इलेक्शन जो है उससे नुकसान होता है. या जो नकली वोटर के माध्यम से चुनाव में भाग लेते वही अपोज करेंगे, वरना इस बिल को अपोज करने का कोई कारण नहीं है. जब सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के ये तय किया है कि नकली वोटर को हटाना है, फर्जी वोटर को हटाना है, मल्टीपल इलेक्टोरल नेम्स जो है उसको हटाना है, ये तो मैं समझता हूँ सर पूरा देश इसको स्वागत करेंगे. और जो आज विरोध कर रहे हैं उसको नए युवा के जो वोटर है और जो जेन्युइन वोटर है कभी माफ नहीं करेंगे. जब सर्वसम्मति से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज हमारे कुछ साथी यहाँ को कोई विरोध क्यों कर रहे हैं. इसलिए सर मैं कहना तो बहुत चाहता हूँ, इतना अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये नाराबाजी करके ये सुनने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन देश समझ गया है ये इलेक्शन रिफॉर्म रोल कितना जरूरी है. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मिळूया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. बीजेपीच्या वेंचणूक प्रचाराक नेट दिवंक पक्षाची वेंचणुकेची तयारी आनी बूथ पावण्या मेरेन संघटनेचो रिव्ह्यू घेवंक पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गोंयांत आयला. शिरोडा कार्यकर्त्यांच्या बसकेकूय तो पावलो. बुधवारा सकाळी म्हापशा कार्यकर्त्यां बरोबर बसका. दनपरा बीजेपीच्या अचिव्हमेंट रिपोर्ट कार्डाचे पणजे विमोचन करतलो आनी पक्षाच्या संकल्प रथाक बावटो दाखयतलो. मुझ्या सगळ्या कुटुंबियांबरोबर आणि मुझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांबरोबर तुमच्या सेवेक हजर असतो इथे सांगतात आणि भारतीय जनता पक्षाचा जिंकलो 28 सीट दितले. पण हांव तुमकां फक्त एकच सांगपाक आयला, केन्ना तरी फेब्रुवारीत इलेक्शन जातले आनी ह्या फेब्रुवारीच्या इलेक्शनाक म्हाका खबर आसा आमच्या माननीय मोदीजीचे स्वप्न नव भारत निर्माण करपाचे. या देशातली स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया यासारखे विविध प्रोग्राम जे देशभर राबयतात तेच कार्यक्रम आमकां आमच्या गोंयांत राबोवपाक जाय. मोदी जी की साधना को और 130 करोड़ देशवासियों को कोरोना से बचाने के बीच में ये रोड़ा बनकर के खड़े हुए, ये हमको समझना चाहिए और चुनाव में ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया है. आदमी के जीवन में परिवर्तन
आपसे मैंने कानून व्यवस्था की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, विकास की बात की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात की, कनेक्टिविटी की बात की, ब्रिजेस की बात की, एयरपोर्ट्स की बात की। यह रिपोर्ट कार्ड जब हम लेकर के आपके पास आते तो आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, अच्छों को शाबाशी दो। पुर्तुगीजांनी मोडिल्ली देवळां परत उबी करपाची गरज आसा, ते खातीर लोकांनी बीजेपीक तांक दिवची, परत सत्तेर हाडचे म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो उलो। मंगेशी टुरिझम इन्फ्रा फॅसिलिटी प्रकल्पाच्या पयले फेजीचे उक्तावण जालें। तातूंत पार्किंग स्पेस, टॉयलेटी आनी दुकानांचो आस्पाव आसा। 28 कोटींची दुसरी फेज हातात घेवंक खंय बीजेपीक परत हाडची। म्हणजे पोर्तुगीजाच्या राजवटीच्या कार्यकाळात जी सगळी विध्वंस केल्ली देवळां खंय तरी तेन्ना आमच्या पुर्वजांनी परत बांदली। आता सरकारूय आपल्या परीत मदत करून अशा वेगवेगळ्या देवळांचे सौंदर्यीकरण करपाक लागला। म्हालसा आमकां तेंकोन आसा, त्याच म्हालसेचें देवूळ वेर्णा हांगासर जे भव्य दिव्य देवूळ जालां, ह्या देशाच्या इतिहासात उद्ध्वस्त केल्ली देवळां परत जी पुनर्स्थापीत जाल्या, त्याच इतिहासात आमचे वेर्णाचे म्हालसाचें देवूळ लागता। अजूनही अशाच पद्धतीची देवळां पुनर्स्थापना करपाची उरल्या। 60व्या मुक्तीच्या वर्सा पोर्तुगीजांनी विध्वस्त केल्ली देवळां परत एकदा आमी बांदूंक सुरवात करपाक जाय। ती बांदपाची ताकद हांव तुमच्या कडेन दुसरें तिसरें कांयच मागना। हांव तुमच्या कडेन मागता परत एकदा ही हिंदू संस्कृतीचें जतन करून दवरप, मंदिर संस्कृतीचें जतन करून दवरप आनी परत एकदा तीच देवळां आनी तीच संस्कृती पुनर्स्थापना करपाची ताकद तुमच्या कडेन मागता। मंगेशीचो टुरिझम इन्फ्रा प्रकल्प निमाणो अर्दो तडीक लागलो। पयली फेज टुरिस्टांक उक्ती जाली। लोकांच्या आणि मंगेश देवस्थानाच्या सहकार्यान पयली फेज जावंक पावली म्हण मुख्यमंत्री उक्तावणाक उलयलो। हायचो पार्किंग स्पेस, त्याच बरोबर शॉप्स, टॉयलेट ब्लॉक्स, फेज 1 मंगेश देवस्थान हाच्या परिसरात ह्या केल्ल्याचे प्रोजेक्ट कंप्लीट केला। त्याच्या अनावरणाच्या कार्यक्रमाक देव मंगेशाची आणि देव शांतादुर्गेची कृपा असल्या शिवाय हे जावंक शकना। आणि म्हाका दिसता निश्चितच देवी शांतादुर्गेन थोड्या जाणांक बरी बुद्धी दिल्या की परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार ह्या राज्यात येवपाक जाय, त्याच दृश्टीन सगळीं पावलां फुडें वचपाक लागलेली आसा। सेकंड फेज ह्या देवळाचो पुराय परिसर डेव्हलप करता आसतना म्हणजे थंयसर एखादें टुरिस्टीक गेस्ट हाऊस बांदप, थंयसर येवपी लोकांची सोय आनीकूय बाकीचे 28 कोटी रुपया खर्च करून सेकंड फेज आमकां डेव्हलप करपाची आसता। आणि म्हजो एक संकल्प आशिल्लो आणि त्या संकल्पाच्या दृष्टिकोनात ह्याच जागेचेर एक प्रकल्प हांवें नियोजन केल्लो आशिल्लो, ज्या वेळाचेर हांव आमदार जालो तेन्ना एक टेम्पल टाउन सिटी जावची। पूण ह्या देवळान जर येणारे जे पर्यटक जे आसात तेतूंच्यान जे लोक जे येतात, भावीक जे आसात, त्यांच्या खातीर खंय तरी पार्किंगाची व्यवस्था जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मोदी सरकाराची भारताचो अपप्रचार करपी 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनलां आनी 2 वेबसायटीचेर बंदी। हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म पाकिस्तानी भारता आड अपप्रचाराक वापरताले म्हणून IT कायद्या खाला ते बंद केल्यात। पाकिस्तानांतल्यान ऑपरेट जाताले म्हायती वितरावणी खात्यान यूट्यूब आनी टेलिकॉम खात्याक अर्द काडल्या। नया पाकिस्तान हो यूट्यूबार ट्रेस केल्लो चॅनल, ताचे 20 लाख सबस्क्रायबर। कोणाकडच्यान 1 रुपया घेवना, केन्नाच स्वताचो फामिलीचो विचार केलो ना, लोकां खातीर वावुरलो, कसलेच पोस्ट मागिनासतना काँग्रेसीक सांबाळपाचो यत्न केलो, पूण आपल्याक तांणी केन्नाच विस्वासात घेतलो ना। कोलकातात TMCत एंट्री मारून गोंयांत पाविल्लो आलेक्स रेजिनाल्ड मिडिया कडेन उलयलो, बरोबर अलायन्साच्यो बारीकसाणी उलोवंक सुदीनूय गेल्लो। For those people who are talking, I have taken money, and for those people who are talking against me, I will reply to all allegations. केन्ना मिनिस्टर जालो ना, मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी मिनिस्टर जाले जाय जालो ना, केन्ना वर्किंग प्रेसिडेंट मागो ना। तांकां सांग न्ही हांवें वर्किंग प्रेसिडेंट मागयलो, हांवें वर्किंग प्रेसिडेंट हांवें मागो ना। इश्यू येयलो MGPचो, हांवें म्हणलें MGP को अलायन्स कोरे, हांवें म्हणलें तुमी MGP को अलायन्स कोरे, हांवें म्हणलें विजय सरदेसाय गो फॉरवर्डी कोरे, हांवें म्हणलें एवरी टायम आय स्पोक ऑफ युनिटी। म्हाका जायत पट कॉन्फिडन्स घेन नासलें, काँग्रेस पार्टी हितून पावर हाडली, इतले पयश केले BJP के ऑफिस जावं आतां हांव TMC गेल्लो, तेगे ऑफिस सी द स्ट्रक्चर, सी द सिस्टम दे आर ऑपरेटिंग, दे हॅव गॉट अ वॉर रूम, दे हॅव गॉट सोशल मीडिया टीम, दे हॅव गॉट सो मेनी थिंग्स। नाव पॉलिटिक्स डजंट वर्क लायक दैट।
PWDचे जॉब स्कॅम तापल्या उपरांत सरकाराची विजिलन्स चौकशीची घोषणा. कॉन्ट्रॅक्ट PWD कामगार म्हणटा पैसे घेवन जॉब विकले. जॉब लेटरां मेळिल्ले म्हणटात तांणी पैसे दिवना. मेरिटाचेर सिलेक्ट जाल्यात. जॉब स्क्रॅप जायत म्हणून भयान मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार पावले. तांचे शिक्षण डिग्री ताकीचेर खंय कोणे दुबाव घेवचो न्ही. I call upon the government to immediately, within 24 hours, appoint a retired High Court judge to hold a judicial probe. गव्हर्मेंटान जे पोस्ट अशा पद्दतीन भरल्या म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जातकीर जे पोस्ट ॲडव्हर्टायजमेंट करून भरपाचो प्रयत्न जाला ते सगळे पोस्ट स्क्रॅप करचे. This is the fit case for the vigilance. Mukhyamantri needs to step in and check in this aspect. Why should jobs be related to election? Election आता आम्हाला बेगीन नोकऱ्यो मेळ्ळ्या कितें? 300 jobs multiplied by 30-35 lakhs or even above that. It is more than 70 crore rupees scam. मुख्यमंत्र्यान इमिजिएट यातून इन्क्वायरी ऑर्डर करपाक जाय. प्रत्येक जॉब पीसीचे जॉब जे आहा पुलीस कॉन्स्टेबल 7.5 लाख रुपया कोणी करता सिद्ध करून दाखोवपाक. लोक एलिगेशन्स घालतात की आम्ही आयला की इन्फ्लुएन्साचे आयला. तशें कांयच ना. आमी प्रॉपर मेरिटाचे आयला. हांवें मास्टर्स केला इंजिनियरिंगान. म्हजी तुम्ही पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार म्हजे थर्ड रँकर हांव लिस्टा प्रमाणे. सो स्टील इफ पीपल आर पुटींग एलिगेशन ऑन इट इज लायक दे आर क्वेश्चनिंग अवर डिग्री. आमी अशीच बसून ती डिग्री घेवना न्ही. अशेंच न्ही की बाबा आज आयले आनी आमकां चड मार्क्स पडले म्हणून अशें कांय ना. सो आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की तुमच्या पॉलिटिकल अजेंडाक लागून तुमी आमचे फ्युचर वाट लावं नाका म्हणून. आणि ऑलरेडी व्हेरिफिकेशन केला डॉक्युमेंट. सो ते कांयच प्रॉब्लेम ना तितून. तर आतां आमी मेरिटानुसार आयला न्ही आनी आमी सगळे शिकिल्ले भुरगे बेश्टे उना हांगा. डान्स म्हळ्यार डान्साच्या फायनलीक मोठो रिस्पॉन्स. 2000 वयर लोक पावलो. सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो म्हणून मयेचो राजकीय फुडारी मिलिंद पिळगांवकार सांगता. मयेच्या यूथ ऑफ युनिटी ग्रुपान डान्स म्हळ्यार डान्स दवरिल्ली. जिखतल्यांक कॅश इनाम आनी ट्रॉफी दिली. ह्या कार्यक्रमाक लोकांनी जो साथ दिला, लोकांनी जी आमकां आपली साथ दिवन आपलो जो मोग दिला, ह्या खातीरूच हो जो कार्यक्रम आसा हो आमी बरे तरेन घडोवन हाडला. यूथ ऑफ युनिटीक परत एकदा हांव तेंचें अभिनंदन करता. बीजेपी दिवचे ना, अन्याय करचे ना म्हणून पेडणेचो बीजेपी आमदार उपमुख्यमंत्र्याक पार्टीचेर विस्वास. अन्याय करूंक कितें चूक केल्या काय म्हणून बाबूचो प्रस्न. बाबू म्हणटा प्रमोद सावंताचें सरकार जाला बाबू खातीर. तो मगोंतल्यान भायर सरूंक नाशिल्लो जाल्यार सावंताचें सरकारूच जावचें नाशिल्लें. बीजेपी पेडण्या प्रवीण आल्लेकाराक सोदता म्हणून बोवाळ. बीजेपी पार्टी आमच्या मतदारसंघात वयर हाडलेली आहा आनी बीजेपी पार्टीक 100% कॉन्फिडन्स जाल्लो आहा की हांगा 100% बीजेपीचो सीट येता आनी बीजेपी मय आमी केल्ले आहात सगळ्यांक. तर लोकां बरोबर हांव आसतलोच, लोकां भायर हांव वचूं शकना, पण बीजेपीचो म्हाका विश्वास आहा ते म्हाजो धोको करचे ना. इनकेस सर फाल्यां सकाळी तेंच्यांनी जर प्रवीण आर्लेकराक जर दिल्यार तुमची स्टेप कितें आसतली? ते फाल्यां जेन्ना जाता तेन्ना विचार करया तेजो. पण हांव एट प्रेजेंट बीजेपी बरोबर आहा आनी बीजेपी म्हाजेर अन्याय करची ना. बीजेपी फुडलें गव्हर्मेंट आमी बीजेपी बरोबर करतले आनी तेजे भितर हांव आसतलो. आनी येवन बीन म्हाका आतां पक्षाचें म्हाका पडूनच, कारण बीजेपीन म्हाजेर कांय अन्याय करूं ना. अजून बीजेपी बरोबर हांव आसा आनी बीजेपीचो म्हाका फूल विश्वास आहा सीएमाचो आनी सगळ्या पार्टीचो की ते म्हाका तिकेट दितले. पेडणे जो बीजेपी तिकेट आसा ते तुमकांच आसतलें. बीजेपी खंयच्या भितरल्यान म्हाजे अन्याय करूं शकता
खंयचें हांवें चुकयलेलें आहा, कितें चुकलां म्हाजें तें सांगचें. सध्याचें वातावरण पळयत आयकत बी न्ही जाल्यार तशें दिसता. ना तें आतां तें आयकून म्हणजे इन्फॉर्मेशनूय तेंच्या कडेन आसतलें न्ही खंयचें, पण आमी खंय मिस्टेक केल्या. आमी हो मतदारसंघ टॉप लेवलाचेर हाडला. ग्रासरांतले ग्रासरूटाचे लेवलचे लोक सुद्दां आमचे बरोबर आसात. पण म्हाका दिसना ते म्हाजे अन्याय करीत म्हणून. ते म्हाजे बरोबर आसतले कारण BJP गव्हर्मेंट आमी फॉर्म केला. पिरोळा मतदारसंघात भुरग्यांक खेळूंक धड सुवात ना. कितेंय करतले जाल्यार फोंड्या वचचें पडटा. दरेक गांवांत खंय स्पोर्ट्स अकादमी जावची गरज आसा. वळवय भुरगे तळपांनी खेळटा ते पळोवंक नज जाल्ल्यान संदीपान गोसावी वाड्यार ग्रावंड तयार करून दिला. जायरातबाजी नासतना संदीप लोकांची कामां करीत आसता म्हणून तोखणाय. आणि म्हजे पयलीं पासून एक म्हणणें आसा की ज्यो बेजीक ज्यो सुविधा आसा तातूंत भितर ग्रावंड आयलो, बाकीच्यो ज्यो सुविधा त्यो भुरग्यांक मेळपाकूच जाय आनी त्यो योग्य टायमार मेळपाक जाय. आमकां बरें जर कितें म्हणजे खेळाचें जर कितें करपा आयलां आमकां फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत वचचें पडटा. आनी म्हजो एक मानस आसा की म्हजी एक इच्छा आसा की प्रत्येक गांवांत भितर एक स्पोर्ट्स अकॅडमी जावची. पूण सगळे जे खेळ आसात ते खेळांचें ट्रेनिंग दिवपी, फक्त क्रिकेटूच न्ही, तातूंत बॅडमिंटन आसतलें, व्हॉलीबॉल आसतलें किंवा बाकीचे ज्यो कितें खेळ आसात त्या खेळांचें ट्रेनिंग ह्या स्पोर्ट्स अकॅडमीन जावचें. प्रत्येक मतदारसंघात जवळ जवळ 200-250 टुर्नामेंट जातात. पूण कशें टुर्नामेंट जाता तांकां ग्रावंड ना. त्या ग्रावंड ल्हान जागेन भितर मागीर तांकां कमी खेळाडू घेवन किंवा कमी जाग्याचेर ती हें करचो पडटा आनी टेनीस बॉलान खेळ खेळचो पडटा. तेंच्यांनी कसलोच विचार करिनासतना आमकां फुडें सरले. तेंच्यांनी तेंची JCB सगळे रोलर दिवन आमचो ग्रावंडाक सुरवात केली. त्यांच्याच हातीन आमी सुरवात केली. सर्व म्हणजे पूर्णपणान तेंच्यांनी मदत केली आनी कसलीच म्हणजे आमचे कडल्यान कसलीच अपेक्षा बाळगिनासतना तेंच्यांनी आमकां ही म्हणजे जावं खेळाचें मैदान आसत, जावं अजून पर्यंत शिक्षणा खातीर भुरग्यांक केन्ना मदत केल्ली आसत किंवा दुयेंता संदर्भात कोणाक तरी गरजू आशिल्ल्या गरीबाक मदत केल्ली आसत. पूण आज आमी गांवागांवांनी जेन्ना फिरता तेन्ना लोकूच सांगता की ना तुजे उपकार आपूण केन्ना विसरचो ना. सरकाराची पोकी आश्वासनां. मायनिंग अजून सुरू जायना. फक्त रिणां काडून गोंयकारांक रीण भरवण केल्यात. मायनिंग रोखडें सुरू करिना जाल्यार वेंचणुकेंत सरकारा आड मोठी कॅम्पेन चलयतले म्हणून आयटकाची शिटकावणी. मायनिंग बेल्टांतले लोक खंय हालांत दीस काडटात. आयटक आनी गोवा मायनिंग लेबर वेलफेअर युनियनाचे पणजे धरणे. गोंयचे जे उत्पन्न आसा, इकॉनॉमी आसा ती सामकी कोलमडलेली आसा. हे सरकार केवळ कर्जाऊ पैसे घेऊन चालवत आसात आणि लोकांच्या प्रत्येक हाऊसहोल्ड जे आसात, प्रत्येक या गोव्याच्या जनता आसात त्यांच्या माथ्यावयले कर्ज वाढत आसा. मायनिंग सरकार चालू करिना. गोवा मायनिंग कॉर्पोरेशन ॲक्टिवायज करिना जाल्यार आमी थारयला ह्या इलेक्शनाक आमी मोठो कॅम्पेन उबो करतले. We will have a major campaign. We will hold a major campaign, and this campaign will be aimed against the government. Will be aimed against the power, against the existing BJP government. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं.